रत्नागिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. ह्या एपिसोडाक तुमकां स्वागत. उत्तर गोवाचे पोंडा तालुक्याचे बंडोडे म्हणलेले ग्रामांतू आसचे समृद्ध परिसरांतू सुंदर जलल प्रकृती मदेंतू आसचे श्री नागेश महारुद्र संस्थान हें एक व्हड पुण्यक्षेत्र जावन आसा. हे कुलदेवस्थानाचे परिचयू आजी आमी ह्या एपिसोडा मुखेन करून घेवया. कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. शुभकारका हे देवा, शुभकारका हे देवा, शुभकारका. श्री नागेश महारुद्र संस्थान पंजिमाचे कदंबा बस स्टेशन हतुकुनु सुमार 26 किलोमीटर्स, मडगांव रेल्वे स्टेशन हतुकुनु 23 किलोमीटर्स, तशी डेबोलिम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हतुकुनु 33 किलोमीटर्स दूर आसा. अत्यंत पुरातन जल्लेले स्वयंभू जल्लेले एक लिंग प्रकृतींतू देवान उपजोन येवन व्हड एक क्षेत्र जावन आजी हें जाल्ला. श्री नागेश महासंस्थान हाचे प्रवेशद्वार अत्यंत सुंदर जाल्लेले. हें गोवाचे विशिश्ट वास्तुकलेचे निदर्शन जावन आसा. देवाक पळोवच्याक दूर दूर सुकून आयिल्ले विहल्व मनांक देवाले संस्थान आयले म्हणलेले एक अभयप्रदायक जावन आसा. हें प्रवेशद्वार ताजी उंचाई, ताजे रंगू, ताजे बांदिल्ले चंदाई अगदी सुंदर. प्रवेशद्वारासून भितर आयल्यार पांचवे तणाचे स्वागत. सुंदर जाल्लेले दीपस्तंभ, भव्य दिव्य श्री नागेश संस्थान, 5 अंतस्ताचे अतिसुंदर धवी रंगाचे दीपस्तंभ हांगास. अग्नी, यमा, वरुणा असले अष्टदिक्पालकांगेले मूर्ती मुळाचे भागांत आसा. देवळाचे मुख्य गोपूर अष्टभुजाकृतीचो आसून वयल्या भागांत गोल जावन आसा. ताजेरी स्वर्ण कलशू शोभायमान. देवळाचे वणटेक आनी माडाक ಹೊಂದುಚಿತ आसले. न्यालाक घालल टायल्सा निमित्ती सगळे क्षेत्र अत्यंत चित्रपात्र जावन दिसता. तुळसी वृंदावनांतू श्री विष्णू देवाले मूर्ती आसा. रंगरंगाळे तुळसीचे वैरी ओंकारू आनी नीलवर्णाचे अनंत सहित विष्णू मूर्ती केल्लेले आसा. नळ्या माडाचे सुंदर पुण्यक्षेत्र श्री नागेश महारुद्र देवाले सन्निधान. ह्या पुण्यक्षेत्राचे देवाल सन्निधान आसचे मुख्य देवस्थानाचे भित्तवयल माड विशेष आकाराचे. थंय चित्र केल्लेलें आसा. गोल रुंद खांबे, कमान गोवाचे सर्व देवळांतू आसल्यावरी हांगाय अत्यंत सुंदर जावन आसा. वैरी रामायणाचे, कृष्ण भागवताचे आनी पुराणांतुले काणयेचे मुर्त्यो आसात. ह्या एक विशेष जाल्लेले पुरातन कला. हांगाचे विद्युत दिव्यांचो अलंकारू अत्यंत सुंदर. विविध देवाले चित्र वयची गॅलरींतू केल्लेले आसा. तशेंच नागू, सिंह, वागू, हस्ती असले काष्टशिल्पय हांगा पारंपरीक शैलीरी केल्लेले आसा. फोंडे तालुक्यांतल्या बांदोडे गांवांत नागेशाचें एक देवूळ आसा. हे देवळाकी तसोच इंट्रस्टिंग असो इतिहास आसा. ह्या देवळाचे ऑपोजीट जर तुमी वचत पळयत तर ते एक कमिटीचें ऑफिस आसा ते देवस्थानाचें, आनी ताका भायर एक शिलालेख लायिल्लो आसा. हो शिलालेख जवळ जवळ 15व्या शतकांतलो आसा. ताचे रेफरन्सीस आसात. वीर प्रताप देवराय अशे उल्लेख जाल्ले आसात. वीर प्रताप देवराय इज अ रेफरन्स, म्हणजे तो संदर्भ जो आसा तो देवराय सेकंड विजयनगर काळांतलो एक राजा आशिल्लो. कदम काळा नंतर गोंयचो भाग जो आसा तो विजयनगर राजा कडेन गेलो. आणि हे देवराय राजान त्या नागेशाच्या देवळा खातीर अनेक तरतुदी केल्ली आसात. कसली तरतुदी की तो दीपस्तंभ कसो पेटोवपाचो, ते दीपस्तंभ पेटोवपा खातीर तेल कितलें लागता, तर नागेश देवाक आनी महालक्ष्मी जे सायडीक जी बांदोडे महालक्ष्मी आसा ते महालक्ष्मी खातीर कसलो निवेद्य करपाचो. आनी रेफरन्सीस आसात घारयो, अमूक गिद्दे तेल, गिद्दे म्हणजे तांबये तेल, तशेंच तूप आनी तो दीपस्तंभ
ही पेटोवपा खातीर तांणी अनेक भाटां म्हणजे वेगळे वेगळे जागे ते देवा खातीर सोडिल्ले आसात. असो तो एक सुंदर असो शिलालेख आसा. आनी अशी एक फेमस अशी गोंयकारां मदीं एक म्हण आसा की कामाक्षेचो गूड, महालक्ष्मीचो चौक आनी नागेशाची तळी ही खूब फेमस आसा. ही इट इज सेट टू बी म्हणजे अशें मानतात की गोंयांत देवस्थानां भितर जी सगळ्यान व्हडली तळी जी आसा आनी सगळ्यान सुंदर तळी आनी सगळ्यान अगड म्हणजे डीप तळी जी आसा ती नागेशाची आसा. जेन्ना तुमी देवळान एंट्री करतात तेन्ना देवळाच्या दोनी सायडींनी तुमकां एक सुंदर कोरीव काम केल्ले याल दिश्टी पडटात. तेय बी विजयनगर काळांतलेच आसपा जाय. नागेश देवाच्या एक्झॅक्टली बाजूक एक काळ भैरवाचें एक देवूळ आसा. ते काळ भैरवाची जर तुमी मुर्ती पळयत ही अतिशय सुंदर रित्यांत कोरिल्ली आसा आनी ती जवळ जवळ कदम काळांतली आसा. तशेंच ताजे फाटल्यान नागेशीच्या ते काळ भैरवाच्या फाटल्यान एक ओल्ड सायट आसा. ताका जैन बस्ती किंवा जैन बसदी अशेंय म्हणटात. सो नागेशाची ती फूल जी एरिया आसा दॅट वॉज अ व्हेरी इंट्रस्टींग आनी आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टंट सायट. श्री नागेश महारुद्र संस्थानाचे गर्भगुडीचे आल्ले आनी पेल्ले दिकान सुंदर जल्लेले द्वारपालक आसती. तांचे मदें तूं गर्भगुडी भितरी पेटा वैरी परशिवाले रूप श्री नागनाथू या श्री नागेश देवाले लिंग आसा. अत्यंत पुरातन स्वयंभू जल्लेले लिंग हें. रुप्याचे कामांनी अत्यंत विजृंभित अतिशय सुंदर देवळाची गर्भगुडी. तांतू भितरी श्री नागेश देवाले उत्सव मूर्ती पांय सोणू बशिल्ले भंगिरी आसा. ताकाय मुख्य लिंगाचे वैरी मागशी रुप्याचे आसन मांडटोवू केल्लेलो आसा. नागेश देवाले हे मूर्तीक मात्याक संप्रदायीक मुंडास आसा. मीशी खाडाचे चेतनापूर्ण हसनमुखी नागेशाली ही मूर्ती सुंदर आनी भक्तिभाव हाडोचित आसली. ताका वस्त्र फूल आनी रुद्राक्षा माळेन सुंदर अलंकारो करतात. श्री नागेश महारुद्राले लिंगाचे वैरीवरेन एक तोंड आसा. नागेश म्हणलेले निमित्त पशुपती परशिवू हांगा नागेंद्र हार जावन दोन्ही बगलेन नागांक तशीची लिंगा वैरवरेन नागाक घेवन विराजमान जाल्लो आसा. तेल्ला दिवांनी विविध आकृतीचे दिवलेनी रुपेचे प्रभावळी इत्यादीन अत्यंत सुशोभित देवसन्निधी ही. रंगरंगाचे सुलभ जावन मेळचीत आसले फुल्लांनी देवाक अर्चना अलंकारू करतात. हांगा भेट दिलेले तेन्ना गंभीर वदनाच्यो श्री नागेश देवाले सन्निधींतू उत्सुक भावूक मनाचे भक्तांक जाय जलेल तसले अभय, धैर्य, स्थैर्य आनी संतृप्ती प्राप्त जाता. वत्स कौशिक भारद्वाज गोत्राचे कुळावी ह्या देवाक आसती. कुळावींक देवाल सेवेंतू भाग घेवन विविध रितीचे धार्मिक काम करच्याक अवकाश आसा. अनादी काळातकुनूची सारस्वत लोकांनी पूज करून आयिल्ले ह्या क्षेत्राक कुटुंब समेत भेट दिवन कुलदेवस्थानांतू भावनात्मक संबंध दवरून घेवचे खातीर विविध गांवांतकुनू देश विदेशांतकुनू जन हांगा येतात. ताज्या प्रांगणान एक तलाव आसा. ते तलावाची हिस्ट्री म्हणजे एक भयंकर व्हडली हिस्ट्री. आनी आमचे जे पर्तगाळ स्वामीजी आशिल्ले ते सदांच प्रत्येक आपल्या भाशणान ते तलावा विशीं सांगताले की हे एक तलावाचें भयंकर वैशिश्ट्य म्हणून. अशी एक हें आहा पुर्वी पुरातनांत एक हें आसा की दनपारचे 12 वरांचेर जेन्ना कडक्क ऊन पडटा तेन्ना ताजी प्रतिबिंब आसा ते तलावांतून लोकांक दिश्टी पडटा. पुष्पावरणाचे प्रवेशद्वारांतू वैरी गॅलरी आसा. थंय सदची वाद्य गोष्टी बसता. सुंदर आनी सुविशाल व्हड देवस्थानाचे पुष्करणी मनाक उल्हासमय अनुभूती दिवचीत आसले. थंय तुकुनू श्री नागेश महासंस्थान देवस्थानाचे एक मनोहर दृश्य आमकां पळोवच्याक दिसता. असले एक प्रकृतीदत्त सुमनोहर क्षेत्राचे वेवस्थापन अत्यंत व्यवस्थीत रितीरी करतसती म्हणलेले आमगेल मना वता. तळ्या सुत्तू सुवेवस्थीत जाल्लेले स्टिला सरळाचे आवरण केला. देवस्थाना सुत्तू टैलाचे पेवमेंट घालून जनाक संचाराक सुविधा कोरून दिल्या. सगळे देवळाचे भायले
पगराचे रंगू मंद जायना तशी तात्तवळी फुटकाई आणि पेंटिंग करीत असाची. देवळाचे बगलेचे दृश्य अत्यंत सुंदर अस. मुख्य द्वाराचे एक गोपुरू, एक सानू चतुर्मुख गोपुरू, ताजे मागशी एक सानू गोल गोपुरू, ताजे मागशी मुख्य जाल्लेले गर्भगुडीच वयलो गोपुरू अशी देवळाक अति चंद जाल्लेले कलापूर्ण रूप हें प्रदान करता असती. एक आराधकाले दृश्टीक तळ्याचे नित्तळ उदकांतू बांदपाचे प्रतिफलन अत्यंत सुंदर जावन देख पडटा. तळ्या लागीं आसचे वयले गॅलरींतू सद सकाळी आनी सांजेरी मंगळवाद्य करताती. थंय वाद्य गोश्टीच्यांक बसचे खातीर वेवस्था आसा. वाचपी थंय बेसून सदची वाचप करचें आसा. विशेष संदर्भार बरेन हांगा वाचपी बैसून वाद्य गोश्टी करतात. नागेश महालक्ष्मीक प्रणाम करून हांव आज हे देवस्थानाचे बद्दल म्हाका जी कितें खबर आसा तें तुमकां सांगूं. हे देवस्थान आसा तें अत्यंत पुरातन आसा. जेन्ना भगवान परशुरामान गोमंत भुमी वसयली तेन्ना आपल्या बरोबर काही देवतांक हाडले, जशे की नागेश, मंगेश, श्री मंगेश, म्हालसा अशी काही देवतांक हाडून तांणी हांगा स्थापन केले. हांगा ह्या देवस्थानांत मुख्य उत्सव म्हणटा ते जाता ते चैत्र पौर्णिमे उत्सव आनी कार्तीक पौर्णिमे उत्सव. तेन्ना चैत्र पौर्णिमे कडेन ही ओडपाचो व्हडलो रथ आसता आनी मागीर कार्तीक पौर्णिमे कडेन खांद्या वयल्यान नाचोवपाचो रथ आसता. त्या रथ ह्यो दोन जात्रा हे जाता. त्या आनी उत्सव म्हणजे नवरात्रोत्सव, दसरोत्सव हे हांगा साजरे जाता. जेन्ना चैत्र पौर्णिमेचे उत्सव चालू आसता, जेन्ना रथ ओडून निमाणे वता तेन्ना हांगाचे राजा रथाची पुजा, देवाची पुजा करता. स्वता हाजेर येवन पूर्व परंपरे प्रमाणे आपले बाजार चोपदार ते सगळे घेवन येवन ते येता सांग पुजा करता. जत्रोत्सवा दरम्यान नौकाविहार जाता हांगा. तशेंच हांगा वार्षिक 4 दिसांची महारुद्र अनुष्ठान आसता. तें जे भक्तांनी देवाक म्हणून कितें दान केल्लें आसता अर्थरुपी हें, तांच्या सगळ्यांच्या वतीन तो महारुद्र साजरो हे करता. श्री नागेश देवाले देवळांतू आसचे शिवपुत्र गणपतीले सान देवस्थान अतिशय सुंदर. कमान द्वाराचे सान गुडींतू सिंधूर वर्णाचो गजानन देव बसला. भायले आवरण रुप्याचे चिरणिके कामांनी भरला. वाली फुलांचे हे रुप्याचे आवरणांतू दोन्ही द्वारपालकांकय जाग केला. भावपूर्ण रूपाचे द्वारपालकांमदेंतू श्री गणपतीले 2 मूर्त्यो आसती. देवळाचे लागीं आसचे प्रत्येक गुडींतू श्री गुरुदत्त देवाले सन्निधान आसा. रुप्याचे प्रभावळी मदेंतू ब्रह्मा विष्णू महेश्वराले संयोजित रूप गुरुदेव दत्ताले सुंदर मूर्ती आसा. माला कमंडल गधा त्रिशूलधारी अलक निरंजन दत्त देवाक सरळ फुलांचो अलंकार आसा. हांगाची श्रीनंदी नागेश देवाक तोंड करून बशिल्ली आसा. देवाले पूज जाले नंतर नंदीकय पूज करचे आसा. नंदीक विशेष वस्त्र अलंकारू आसा. नंदीले ताळवेंतू देवाल वासू आस म्हणलेले नंबिकेन श्रीनंदीले शिंगा मदेंतू पळोवचें. नंदीले कान्नांतू मनाची अभिलाषा सांगल्यारी तो देवा लागीं सांगून त्या चलासून दिता म्हणलेली नंबिका भक्ताल मध्ये आस देखून कान्नांत सांगून मागून घेवचे क्रम आसा.
सदा भगवत सेव करचे देवाल वाहन नंदीक प्रेम भावानी भक्त नमन करताती. श्री नागेश महासंस्थानाचे प्रांगणांतू श्री लक्ष्मीनारायण देवालय देवळस. अमृतशिलेचे सुंदर श्री लक्ष्मीनारायण स्वामी देवस्थान कलापूर्ण रुप्याचे अलंकारांतू अस. ह्या देवळांतू लक्ष्मीक पायार घेवन बशिल्ले श्री विष्णू रूपय अस. श्री नारायण देवाक दशावतारांतुले रूप विशेष अलंकार करून विशेष संदर्भारी पूज करची विधी अस. दक्षिणाचे सारस्वतालमध्ये तू हरी आणि हराक एक रितीरी आराधन करचे एक संस्कृती आस. ते आमकां हांगा पळोवच्याक मेळटा. नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे सनंदिने सगंगाय सविशाय नमो नमः. आमचे नागेश महारुद्राचे देवस्थान हांगा शिवलिंग आमचे जे आसा ते स्वयंभू अशें फुडें सावन तेजी आख्यायिका आसा. सादारण आमचे देवस्थानचे मुखार शिलालेख बरयल्ले आसा. ते जे प्रमाणे जर विचार केलो तर तेजे डिटेल माहिती अशी मेळटा की सादारण 600 इयर्स बॅक ते जे हांगा उद्भवलिंग आसा म्हणून अशें लोकांक गुर्त जालें. ते मेन कळचें म्हणजे कशें जालें, फुडें हांगा पुरा वन आशिल्लें आनी शमीच्या वनांत हे नागेशाचें शिवलिंग आशिल्लें अशें म्हणटा. म्हणजे आमची जी हिस्ट्री आसा त्या प्रमाणे तशें सांगता आसा. आनी हांगा पुरा मदीं एक शिवलिंग हें आशिल्लें आनी हांगा पुरा गाय घेवन ते हांगा सोडटाले, दीसभर उरताले. आनी जालें कशें, एक गाय डेली येवन थंय ती इविनींग तो दूद काडच्या वच जाल्यार दूद मेळनाशिल्लें. तो एक दिवस तिच्या गायच्या मागशी आयलो गाय घेवन, तर ती पुरा हांगा येवन शिवलिंगाचेर दूद सोडता आसा अशें ताका दिसलें. तेन्ना लोकांक गुर्त जालें, गांवच्या लोकांक, की हांगा उद्भवलिंग आसा. मागीर गांवच्या लोकांनी जमून थंय सांजचें देवस्थान बांदलें. मागीर करता करता ह्या 150 सादारण 100 इयर्स बॅक जावन रिनोवेशन जावन व्हड देवस्थान हें जालें आमचें. तशेंच ह्या देवस्थानाक तिनी स्वामींचो भक्तगण आसा. पर्तगाळी मठाचे आसा, कवळे मठाचे आसा, तशें काशी मठाचे अनुयायी आसा. सगळे आमच्या कुलदेव ह्या नागेशाक कुलदेव म्हणून बसता आसा. शिवलिंग आमचे तोगू आसा आनी देवाचें उद्भवलिंग आशिल्ल्यान लोकांचे अभिषेक येते जावचे मस्त बैसून अभिषेक करूं मेळटा. तुळशी विवाहाच्यान आमचे कार्तीक पुनवेचो उत्सव स्टार्ट जाता. तो सादारण 8 days आसता आनी मेन दिवस आसता कार्तीक पुनवे दिवस. त्या दिवस आमचे पूर्वाचार्याचें अवसराचें आगमन हांगा देवस्थानांत जाता. तें जालें की मागीर नेक्स्ट डे हांगा मॉर्निंग देवाचें फूल डे उत्सव उरता. गोवांत कशें आसा, दिवस म्हण देवाक दिवो घेवन अशें भोंवचें उरता. ते मेन नवे जे वारडीक जाल्ले आसता गोवांत ते पुरा सुवासिनी देवाक दिवो घेवन देवळाक रावंड करता, सूत काडता. आनी मागीर तेणें येवन देवस्थानाक 5 सूत जाले की मागीर देवस्थानांत येवन तेणें देवाचें दर्शन घेवन तो दिवो घेवन तशें दर्शन घेवचें उरता. कार्तीक मासांतले दिपोत्सव देवाक भारी प्रिती. त्या दिवस दिपोत्सवाचे आरंभ जावन त्या दिवस कार्तीक मासांतलो दिपोत्सव आरंभ जाता आनी कार्तीक अमाशे पर्यंत उत्सव चलता. महाशिवरात्रेचो व्हड उत्सव जाता. मॉर्निंग सादारण 5:30च्यान अभिषेक येते स्टार्ट जाता. ते नेक्स्ट डे 6 घंट्या पर्यंत अभिषेक आनी चलता आनी सकाळीं मागीर रथोत्सव जावन उत्सवाची महाशिवरात्रेच्या उत्सवाची सांगता जाता.
श्री नागेश देवाले कुलदेवता देवळाक आयल तेन्ना भक्त जनाक राबच्याक अति व्यवस्थित कुडाची व्यवस्था हांगास. कुटुंब समेत येवचे कुळावींक आनी भक्तांक मांचो फॅन सक्कड आसचे फुट जाल्लेले रुमाची व्यवस्था. नागेश देवाले सन्निधानांतू लग्न मुंजी असले काम करतना येवचे लोकांनी देवळाचे कचेरींतू हज विशयांतू विचारण करून हे कुडांची व्यवस्था प्रयोजनाक घेवयेत. श्री नागेश महासंस्थान प्रांगणांतू नायक कुटुंबाच्याले मूल पुरुषांगेले सन्निधान लिंगरूपांतू आस. तशीची श्री रामपुरुषाले प्रियोळकर शणवी आनी त्रासी शणै हांगेले श्री नागेश पुरुषाले कौशिक गोत्राच्याले मूलपुरुषाले सन्निधी अशी विविध कुटुंबाच्याले मूलपुरुषाले देवळ हांगासती. परशिवाले परमगण श्री काळभैरव देवाले गुड्यस. श्री काळभैरवाले स्तोत्र भायरी बरयलस. पुरातन जाल्लेले दोन्ही स्त्री रुपांमध्येंतू दंडपाणी जावन आशिल्ले श्री काळभैरवाल मुर्ती संशोधकांक महत्वाची जावन आसा. होड जाल्लेले देवळाचे ह्या स्थळांतू सुसज्जीत जाल्लेली यज्ञशाला आसा. देवाल प्रित्यर्थ यज्ञ याग हांगा करचे खातीर यज्ञकुंड आसाती. भटमामांक बसच्याक जागो, भक्तांक बसचे खातीर वेवस्था आनी यज्ञाचे परिकर दवरचे खातीर स्थळ हांगास. क्रिस्तशक 1413 इसवेचे एक शिलालेख हांगा मेळ्ळा. ते हे देवस्थानांत दवरला. हाजे प्रकार वीरप्रताप देवराया म्हणलेले विजयनगर संस्थानाचे राय्यल कालाचे हे देवस्थान. थंय तांणी एक माई शणै म्हणलेले एक मनशाक हे देवस्थानाचे उस्तुवारी पळोवन घेवचे खातीर बंडीवाडा म्हणलेले बंडोडे म्हणलेले गांवाचे एक जबाबदारी दिल्लेले विशयू बरयला. क्रिस्तशक 1780 इसवींतू ह्या देवस्थानाचे सुरेपटीचे नवीकरण जाल्ली खंय. एक उल्लेखा प्रकार श्री नारायण कामत हांगेल बायल श्रीमती सावित्री कामत तिगेल तर्फेनी श्री वाडिया हांगेले कुटुंबाच्यान हाजे नवीकरण केला म्हणलेल विशयू मेळ्ळल आसा. ह्या पुरातन देवस्थानाचे एक भाग हांगा संरक्षण करून दवरला. हे एक सुंदर शिल्पकला पूर्ण जाल्लेले देवस्थान आशिल्ले म्हणलेले हांगा हें पळयले तेन्ना आमकां कळटा. पयण करून येवचे भक्तां खातीर देवळाचे लागींची कॅन्टिना वेवस्था आसा. सकाळी तान्नीचे आनी दनपाराचे जेवण हांगा दुड्ड पावती केल्यार मेळटा. लग्न कार्या करता AC हॉल आसा. बारीक कितें देवस्थानचे मिटिंगो आनी कसल्यो मिटिंगो घेवपाक 2 धाकटे हॉल आसा. लक्ष्मीनारायण हॉल, जो स्वामी हॉल, तसोच व्हडलो हॉल तो मयुरेश हॉल, जो 500 मोर दॅन 500 लोकांची कॅपेसिटी. तशेंच किचन, सेल्फ किचन आसा. महाजन, भक्तगण, कुळावी हे येत आसता आनी त्या प्रमाणे आमचे रुमाची ऑक्युपन्सी तशी 50, 60, 70, 80% हें करता. आनी संस्थानाची एकदम दृश्टिकोन आसा की महाजनांक, भक्तजनांक, कुळावीक वेगळ्या वेगळ्या तरेच्यो फॅसिलिटी दिवपाच्यो. आमी अन्न संतर्पण ही सेवाय आमी सुरू करपाचे वाटेर आसा. श्री नागेश संस्थान हांगा वर्साक एक पटी वर्षावधीची जात्रा चलता. तशीची नोव्हेंबरांतूय एक विजृंभणेचो उत्सव चलता. शिवरात्रींतू रथोत्सवाचे म्हळ्यार माघ मासांतू रथोत्सवाचे कार्यक्रम चलता. प्रति सोमवारू श्री नागेश महारुद्रा देवाली पालकी उत्सव अति विजृंभणेरी चलता. ह्या उत्सवा वेळारी देवाल मूर्ती अलंकार करून पलंकीन दवरून देवस्थाना सुत्ताक ಹೊರಚಿ क्रम आसा.
की पालखी टायमार भायर पालखी भायर सरली की पुरा भक्तजन जे कोण पालखीक उपस्थित जन आसता महाजन मंडळी भक्तजन ते एक शिवस्तुती एक पठण करता पालखी टायमार आनी ते जायना फुडें देव वापस देवस्थानां वचचें आसता एक देवाक नाल्ल 3 फावटी ओवाळून तो भेच्चो उरता तो नाल्ल भेटची जागा जी आसा ती देवस्थानाच्या लेफ्टान आसा आनी थंय चक्र म्हणचे ताका थंय दृश्टी देवाची काडून नाल्ल भेदून मागीर देव वापस देवस्थाना भितर पालखी भितर व्हरून मागीर देव भितर व्हरून आमी बसयता. सदा तपस्वी असे कामधेनु सदा सदेश शशिकोटी भानु गौरीपदी जो सदा भस्मधारी तुझवेन शंभो मज कोणतारी कर्पूर गौर स्मरला विसावा चिंता हरी जो भजकास दैवा मंत्री सहित सूचना विचारी तुझवेन शंभो मज कोणतारी. श्री नागेश महारुद्र संस्थानाक आम्ही गोवा गेले तेन्ना खंडित भेट दिवक. आयचे हे कार्यक्रम तुमकां थंय देवाक स्वयं वचून पळोवचे तसले एक स्फूर्ती दिला म्हण लेखताची आयचे हे कार्यक्रम संपयतात. पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. तुम्ही कसले तुमकां चड माहिती गोत असल्यार हांगा कमेंट्सा बरयाती आनी हाजी लिंक तुम्ही तुमगेल इष्टमित्राल मदें संबंधिकाल मदें वांटून घेवच्याक विसरू नकाची. हे युथ ऑफ GSB हांगेले यूट्यूब चॅनल जियो TV तशीच फेसबुक पेजारी तुम्ही पळोव येता. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.